नमस्कार. गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचे येवकार. हांव समिता कुंकळकार. लंच टायम बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां मदीं पळोवया त्याच्यो हेडलायन्स. लुथरा भावा सयत 5 जाणां आड म्हापशें न्यायालयात आरोपपत्र केला सादर. 2306 पानां सयत 50 साक्षीदारांचो आसा आस्पाव. वास्को कमी व्याज दरात गोल्ड लोन दिवपाचे हायस दाखोवन फटयले बायलांक. तिडकल्ल्या बायलांनी संबंधीत दुबाविताक धरून हाडलो पुलीस स्टेशनात. कळंगूटच्या एका रिसॉर्टात संशयित पद्धतीन मरण आयिल्ल्या संदीप सलायमाच्या प्रकरणात खुनाचो गुन्यांव केला नोंद. पुलिसांचो फुडलो तपास आसा सुरू. मडगावची इंदिरा इमारत वापरपा खातीर जाल्यार धोकादायक. इमारत करची मातये भरवण. थळाव्या लोकांची मागणी. केपेच्या बेतियाबाट वाठारांतल्या रस्त्याची जाल्या अवतिकाय. एलपीजी सिलिंडराची गाडी चिखलात अडकून पडिल्ल्यान लोकांनी उक्तायली तिडक. हे सगळ्याक वीज खातें आनी भौशीक बांदकाम खातें आसा जापसालदार. थळाव्यांचो आरोप. धवळे फर्मागुडी महामार्गाचेर उमथलो कंटेनर ट्रक. या अपघातात ट्रक चालकाक जाली दुखापत. गाडयेचें जालें व्हड प्रमाणात लुकसाण. आता पळयात खबरो विस्तारान. वास्को वाठारात कथीत गोल्ड लोन घोटाळ्या खातीर बोवाळ पडला. कमी व्याज दरात रीण दिवपाचे हायस दाखोवन लाखांनी रुपयांचे भांगर घाण दवरिल्ल्याचो आरोप एका वेवसायिकाचेर केला. रीण फारीक करून लेगीत भांगर परत दिवंक नाशिल्ल्यान तिडकल्ल्या बायलांनी संबंधीत दुबाविताक धरून ताका पुलीस स्टेशनात हाडलो. बायलांनी पुलिसांचेर निष्क्रियतेचे आरोप करीत न्यायाची मागणी केल्या. वास्को सडा वाठारांतल्या कितल्याशाच बायलांनी वेवसायीक भीमाप्पा चालवडी हांचेर फटवणुकीचे गंभीर आरोप केल्यात. बायलांच्या म्हणण्याप्रमाण भीमाप्पा चालवडी हांणी फकत 0.65% व्याज दरान गोल्ड लोन दिवपाचे हायस दाखोवन तांच्या कडल्यान लाखांनी रुपयाचे भांगर घाण दवरून घेतले. मात रीण पुराय फारीक करूनय संबंधितान भांगर परत दिवपाक टाळाटाळ करपाक लागिल्ल्याचो आरोप बायलांनी केलो. इतलेच न्हय तर पुलीस आपल्या बोल्सांत आसा अशें दुबावितान बायलांक सांगून तांकां धमकायली असोय दावो त्या बायलांनी केला. ह्या प्रकरणात मुरगांव पुलीस स्टेशनात 2 FIR दाखल केल्ले. मात पुलिसांनी गुन्यांव नोंद करून कारवाय करूंक नाशिल्ल्याचो आरोप पीडित बायलांनी केला. तशेंच आरोपी फरार आशिल्ल्याचे पुलिसांनी सांगले. तिडकिल्या बायलांनी स्वताच दुबाविताचो सोद घेवन ताका थेट वास्को पुलीस स्टेशनात हाडलो. संबंधीत व्यक्ती भीमाप्पा चालवडी बँके प्रमाण कमी व्याज दरान रीण दिवपाची वेवस्था चलयता म्हूण लोकांक सांगतालो. मात आतां तो लोकांची फटवणूक करता हें स्पश्ट जालां. ह्या पुराय प्रकारा खातीर आतां वास्कोन खवदळ पडल्या. पीडित बायलो आतां न्याय मागतात. तशेंच संबंधिताचेर खर कारवाय करपाची मागणी तांच्यांनी केल्या. हांव नियर गव्हर्मेंट स्कूल हेडलँड साडा थंय रावता. हे PBC ज्युवेलर्सान कामाक वयतले सर हांव. आनी म्हाजे वळखीन खूब लोकांनी गोल्ड बी दवरलेले. ह्या सगळ्यांक गोल्ड दिना जावन ते लिपून लिपून भोंवताले. 2 FIR जाला. ताका पोलीस बी कांय करिना. तो अशी बिंदास म्हणीत भोंवता की पोलीस म्हाजे बलशान आसा म्हणटा सर तो. आनी आज आमी ताका तो कोणा कडेन रावताले पळय थंय धरून ओडून घेवन येयला. कस्टमराक सगळं म्हाजें नांव सांगत भोंवताले. आतां पुलिसाच्या फुडें म्हाजें नांव कित्याक सांगना तो? हांवें केलें जाल्यार म्हाजें नांव सांगपाक जाय न्हू तो चोर न्हय जाल्यार कित्याक लिपून भोंवता? आमच्या फुडल्यान येवपाक जाय न्हू सर. आमी ताका तो ओडून घेवन येयला आनी हे पुलीस स्टेशनार दिला. पुलीस कांय एक्शन घेत ना. कोर्टान वचचो म्हणटा. सगळ्यांक काय कोर्टान वचपाक जायना न्हू सर. सगळ्यांक काय कोर्टान वचपाक जायना. हेजेर सारके एन्क्वायरी करूंक जाय सर. हांव कामाक आसा तेणे 3 जाणांच्या लोकांना हें केलें लॉकर करलेले. ते गोल्ड सगळं काय गेले लॉकराचे. पुलिसाची एन्क्वायरी करपाक जाय न्हू पुलिसान. माझे 116 ग्राम भांगर आहा तुझे कडेन. हांवें सगळे पयशे पेड केला तेका. कितले लोन काडलेले तुवें? हांवें 7 लाख लोन घेतलेले. हांवें मागीर 3 लाख घेतलेले. 7 लाख हांवें पेड केले. मागीर म्हाजे तेजे कडेन हांवें कॅश दिले पयशे तेजे कडेन 9,90,000 रुपया आसा. ते म्हाका आतां सगळे लोन पेड जावन म्हाजे 2 भयणींचे बी लोन पेड केला हांवें ते पयशेन तेजे कडेन आसलेले पयशेन. पूण आमच्या तिगांचे भांगर दिवना तेणें. एकट्याचे 56 ग्रामा आनी एकट्याचे 52 ग्रामा. तेणें कोणाचे आमचे दिवना. आतां दिता भांगर बी मागले जाल्यार म्हणटा सुबेज उलयता आमचे कडेन. तुमी कोर्टान चला पोलीस स्टेशनार चला. पोलीस आपल्या बलशान आसा. आपले कांयच करूंक शकना तो. ह्यो खंयसून येयले बिजापूर तेजे गांव तो.
भाजीवाला यो आता येणे 2 घरा घेतले सगळे कॅश पेमेंट सर त्याच्याकडे आणि ते 2 घरा घेऊन कोणाचे पैसे घेतले आमचे पैशाने घेतले ना त्याने माझे पैसे हिने पे केला हांवें तिका दिला तिने पे केला पण तो गोल्ड दिना कॉल केला आज दिता फाल्यां दिता अशेंच करीत रावता कितकेंदा कॉल केले म्हणून आमी आतां एफआयआर एक करले पूण पोलीस काय आमचे हेजेर एक्शन घेयना तुम्ही केस रजिस्टर केल्या केले आमी पूण एक्शन घेयना पोलीस काय म्हणून आमी ताका धरले ताका पोलीस घेयना आमी तर करया म्हण ताका कितें करता ते बोगदा में भीमप्पा चावलेकर ने एक पीवीसी ज्वेलर्स करके डाला था, भीमप्पा चलवाड़ी पीवीएस ज्वेलर्स करके डाला था, जिसमें इंटरेस्ट उसने कम रखा था 0.65। वो इंटरेस्ट कम देकर हम बहुत सारे औरतें उसके पास गोल्ड रखे। उसने हमको स्लिप भी दिया बनाकर कि इसके ऊपर आपका गोल्ड रखा है। हमने उससे पैसे भी लिया, हमने उसको इंटरेस्ट भी भरा, सब कुछ भरा। जब मालूम पड़ा हमें इसके ऊपर एक एफआईआर होकर है होंडा से, तो हम लोग सब भाग के उसके पास गए और बोला कि तुम फ्रॉड हो, हम लोग तुम्हारे पास गोल्ड नहीं रखेंगे, हमारा गोल्ड हमको वापस दे दो। दिसंबर मैंने 16 तारीख के इसके पास रखा था 2025 में। उसको मैंने फरवरी में मांगा जाकर कि मेरा गोल्ड मुझे दे दो, मेरे पास पैसा रेडी है। उसने बोला देता हूँ करके उसने मुझे 3 महीना ऐसे ही निकाल दिया, पर उसने मेरा गोल्ड दिया नहीं। उसके बाद में हम लोगों को धमकी देता है, जाओ तुमको जो करना है करो, पुलिस कंप्लेन करो, मेरे ऊपर एफआईआर करो। मेरा पुलिस कुछ नहीं उखाड़ सकता, मेरा पुलिस मेरे जेब में बोला, मेरा वकील सब देखेगा। तो सर हमने उसको दिया था गोल्ड इंटरेस्ट पे रखने के लिए, हम पुलिस के पास या कोर्ट में या कंप्लेंट करने के लिए नहीं दिया था। हम सब गरीब लोग हैं, हमारा पैसा भी लिया, हमारा गोल्ड भी लिया। ना पुलिस हमें मदद करी, ना कोई हमें, बड़े लोग भी हमें, कोई भी, हम इतने लोगों के पास गए पर कोई भी हम लोगों का सर कंप्लेंट नहीं ले रहा। ये आराम से घूम रहा, पुलिस को बोलते सर वो आया ना, घूम रहा है ना। पुलिस बोलता हमको नहीं दिखा ना, हम ट्रैक कर रहे हैं पर वो हमको ट्रैक में नहीं दिख रहा है। फिर पुलिस बोला हमको ठीक है तुमको दिखा तो फोन करो। आज वो सड़े पे दिखा, हमने पुलिस को, सूरज को फोन किया कि सर वो सड़े पे दिखा। सूरज बोलता है, क्या बोला सूरज क्या बोला रे, मालूम है हम लोगों को, वो उतर गया। उसका मतलब पुलिस जानबूझकर छोड़ रहा है उसे। गोमंतक टीव्ही खातीर वास्कोच्यान किरण बोरकार। कळंगूटच्या एका रिसॉर्टात मालपी उडपीच्या वॉटर स्पोर्ट्स बोट व्यावसायिक संदीप सलायमाक दुबावीत पद्धतीन मरण आयिल्ल्याचो पुलिसांनी गुन्यांव नोंद केलो। ह्या प्रकरणाचो खोलायेन तपास केले उपरांत सध्या खुनाचो गुन्यांव नोंद केला। ही घडणूक मंगळारा सुमार 10 वरांचेर उक्ताडार आयली। सुत्रांनी दिल्ल्या म्हायती प्रमाण संदीप सलायम हो पणजेंतल्या एका कॅसिनोंतल्यान एके अनवळखे बायले वांगडा कळंगुटे रिसॉर्टात गेल्लो। पंचनामा वेळार पुलिसांक घडणुके सुवातेर सिगरेट आनी सोऱ्याच्यो बाटल्यो मेळिल्ल्यो। संदीपान कॅसिनो आनी हॉटेलात बरोच सोरो पियेल्ल्याचे पुलीस चौकशेत दिसून आयले। केपेच्या बेतिया बाट वाठारांतल्या रस्त्याची सामकी वायट स्थिती आसा। ह्यो वच करप्यांक त्रास सोंसचो पडटा। तशेंच सिलिंडराची गाडी ह्या चिखलात अडकून पडिल्ल्यान थळाव्यांनी तिडक उक्तायली। 3 म्हयने पयलीं वीज खात्यान भुंयगत वीज केबल घालपा खातीर रस्तो फोडिल्लो, मात भुंयगत वीज केबल घालून लेगीत रस्तो दुरुस्त करूंक ना। हे विशीं संबंधिताक जाप विचारले जाल्यार हे काम आपल्याचें न्हय भौशीक बांदकाम खात्याचें आसा अशें सांगता। देखून ह्या सगळ्याक वीज खातें आनी भौशीक बांदकाम खातें जापसालदार आसा असो आरोप थळाव्यांनी केला। चिवली हो साधारण फेब्रुवारी स्टार्ट केल्लो आनी स्टार्ट केले तेन्ना हांवें तुमकां सांगलें अरे पळय खळी मारता त्यो फाटाफाट केबल घायले उपरांत फाटाफाट पुरवया आनी कवर म्हणून दामोर गेले, पूण आयकलें ना तुमी। हांवें डिपार्टमेंटाक सांगलें इलेक्ट्रिसिटी, तो म्हणपा लागलो हें आपल्याक केबल घालपाचें। कसली केबल? इलेक्ट्रीक केबल? इलेक्ट्रीक केबल। हांवें इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाक हें सांगलें, पूण तो कितें म्हणटा तें दामोर घालपाचें काम आपल्यागेर न्हू, ते PWDचें। आनी कितलेशे पाटी हांव सांगलां अरे ते PWD आपल्यागेर न्हू म्हणटा, आपल्याक कांय सांगलें ना म्हणटाय। आता हे केबल घालून जाल तें गेलो? केबल घालून जालें। आता कितली तेप जाला केबल घालून केबल जालें? घालून
घालून जाले आता 3 महिने झाले. 3 महिने त्याच्यात पावस येईल. आता पावसात काय करपा मेळपा हेजे फाटल्यान खणून तेमी ते सगळे डांबर घायलो. डांबर पण घातलो. फक्त ते भित्या बाटान तितलो तुल्ला. आता कितली एरिया कितलो रोड सुमार ही आसा साधारण 2 किलोमीटर वयर जातलो. सगळं फोडून दवरला तसो आसा. तसो आसा. आणि आयज एक कितें इन्सिडेंट जाला हांगा. आयज इन्सिडेंट म्हळ्यार ती गॅसाची सिलिंडराची गाडी येयल्ली लोकां सप्लाय करपाक आनी थंय आमची ते वटेन येयली ती. पूण हिंगा परत बाजारांत वचपाक भायर सरलो तेन्ना रोमन आसा भितर वचून आसा आनी सगळे सिलिंडर खाली केल्ले आसा आनी भायर सरलो आनी फोटो काडले. म्हणटरी अशे तरेन हे लोकांचे फाटल्या दिसा कोणा एकल्या पांयां फातर भरलो हिंगाच हे कवर मांडलो पळय आसा ते पांय चिरपा पडलो. एक दीस मगे गाडयेचो टायर फुटलो. अशे कितलेशे लोकांले टायर फुटून गेले पांय चिरले. पूण गव्हर्मेंट सांगल्यार कोणूच लक्ष दिना डिपार्टमेंट. तुमची मागणी किती आसा. हे जाता तितली बेगीन सारकी करचे. जर डांबोर जायना जाल्यार पासून बेत तरी घालचो. हे कितें कोणा अरे म्हळ्यार ते झसपी गाडी काडले न्हू. हय हे कितें आतां कितें फातर पुरो म्हळ्यार आपूण हाल सकाळ करतो पळावले. म्हाका कितें आतां रातीचो कोण पळ जाल्यार कितें करतलो. ताका लागून हे ताळे हांवें पुरयले लायले थिंगा कोण रातचो कोण आमचे पडोवंक शकता कोण जे निसरता तेच जाता न्हू. मागीर आपूण हाल सकाळ करता जाल्यार केदों कोतो ते खबर थिंग फोंटा ते बंद केले. एगोर ते थिंग फोंटा मरे ते जेसीबी ना न्हू त्या जेसीबी हाड गाडी काडली तेगे. आता हे केबल घातल्या ते लायटीचे केबल. हय लायटी केबल. आमगे वाड्यार फेब्रुवारीच्या 22 तारखेर हो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटान रस्तो फोडलेलो. तो केबल घालपा जाय देखून फेब्रुवारीच्या 22 तारखेर 2026 वर्साक. आनीक अजून पर्यंत आयज जुलयाचो 1 तारीख जाली तरी पूण हेका डांबोर पडोना. आनीक आमकां जायते प्रॉब्लेम जाता रस्त्या लागून. आमगे गाडी ते फोंडा पडटाय मनीस चलोंक आसता तोवूय भितर पडटा कोण सायकल कितें आसता भुरगे पडटाय जायत जाण पडले. आनीक आतां पयत जाल्यार हे सगळी ड्रेनेज कशी जाल्ली आसा रस्त्याक. आनीक हांव मागता सरकारा लागीं जाता तितले बेगीन हे आमगे वाड्यार काम करून दिवचें. प्रॉब्लेम म्हळ्यार आमकां जाता वचपाक आमकां चड त्रास जाता. कित्याक रस्त्यार म्हणल्यार उदक सगळें भरता तेन्ना कांय कळना कोण खंय आहा तो कळना. आतां भुरगीं वयता एशी सायकल घेता स्कुलाक वयतात तेन्ना तांकां खबर आसना कितें आहा तें. तेन्ना तो उदकान पडले जाल्यार भुरगीं स्कुलाक वचपाक बंद जातली. थंय आमकां प्रॉब्लेम जाता चड. आनी आमी कितें मोटरसायकल घेवन वयता तेन्ना आमकां कांय कळना तें खंय होण आहा तें. थंय आमकां चड प्रॉब्लेम जाता. धवळे फर्मागुडी महामार्गाचेर एक कंटेनर ट्रक उमथुपाची घडणूक घडली. या अपघातात ट्रक चालकाक किरकोळ दुखापत जाली मात गाडयेचे व्हड प्रमाणात लुकसाण जालें. या अपघाताक लागून वरांची वरां येरादारी आडखळून पडली. सांताक्रूज वाठारात धव्या रंगाचो फ्लेमिंगो कळप दिसलो. हो कळप अत्यंत दुर्मिळ मानलो वता. शियाच्या दिसांनी स्थलांतराच्या काळात कांय फ्लेमिंगो पक्षी गोंयांत दिश्टी पडटात. गोंय हे तांच्या स्थलांतराचे एक मुखेल थळ म्हणून मानतात. ते खातीर सांताक्रूज वाठारात जाल्ले तांचे दर्शन हे पक्ष्यांच्या मोग्यां खातीर आनी पर्यावरण मोग्यां खातीर विशेष आकर्षण थारता.
कांपाल ग्राउंडाच्या खाजगीकरणाक लागून काँग्रेसीन पणजेच्या जिसोडाच्या कार्यालयात मोर्चा व्हेलो. कांपाल फुटबॉल मैदानाचे उक्तावण फुडल्या 15 ते 20 दिसां भितर करचें, नाजाल्यार थळावे फुटबॉल खेळगडे, खेळामोगी आनी पक्ष कार्यकर्त्यांक घेवन फुटबॉल मैदानाचे जबरदस्तीन उक्तावण करतले असो इशारो काँग्रेसीन दिला. सरकार मुद्दम मैदानाचे उक्तावण करपाक कळाव करता असो आरोप काँग्रेसीन केला. तशेंच हे मैदान खाजगी संस्थांक भाड्यान दिवचे बदला गोंय खेळा प्राधिकरणाक दिवचे अशी मागणी पक्षान केल्या. हो जो ग्राउंड आसा हो खंय ना खंय तरी प्रायवेटायज करून कोणाचे तरी सरकार कोणाक तरी भाड्याक दिवपाक सोदता. जो ग्राउंड लोकांचो आसा, जो ग्राउंड जिसोडा आनी स्मार्ट सिटी ह्या दोनी हांच्या पब्लीक फंडांतल्यान मारल्यात 35 कोटी जाचेर स्पेंड जाल्या, तो ग्राउंड प्रायवेटायज करपाचो अधिकार सरकाराक कोणी दिला हो मोठो प्रश्न आसा. कारण 1 वर्स जालें इनॉग्रेशनाक हो ग्राउंड पेंडींग आसा. आमी जेन्ना हो बोवाळ जालो तेन्ना आमकां कळ्ळें की सांज पर्यंत तो टेंडर कॅन्सल जालो. पण हो टेंडर कॅन्सल फक्त टेक्निकल ग्राउंडाचेर केला म्हणून आज काँग्रेस पक्षातर्फे आज आमी हांगा लेड बाय जन भंडारी आमी आज हांगा हो जो मोर्चा हाडलो, जो हांगा मेमोरेंडम दिले, तातूंत आमी कांय मागण्यो केल्या आनी आमी सरकारा कडेन मागला की हो जो ग्राउंड आसा हो खंयच प्रायवेटायज जावपाक जायना. कारण प्रायवेटायज जालो जाल्यार पयलींच म्हणजे पणजेची अर्दी पणजे कसिनोक दिल्या. होय ग्राउंड खंय सीसीपी मागता आपल्याक जाय म्हणून, हो सीसीपीच्या बापायचो फात न्ही. हांव हे परत आतां उतर वापरता, हो कोणाच्याच बापायचो फात न्ही. हो लोकांचो ग्राउंड. हो ग्राउंड जो आसा ज्या जाग्यार प्रत्येक गोंयकार खेळटाले, आमी ल्हानपणांत सुद्दां थंय खेळटाले. कॉलेजींतल्यान वता आसतना इन्क्लुडींग जिसोडाचो जो डायरेक्टर आसा तो थंय खेळटालो, कारण आमी कॉलेजीन एका बरोबर आशिल्ले. आज तांकांय कळ्ळां आसतलें की ही परिस्थिती सरकारान कितें करून दवरल्या. आज अशें आसा जेन्ना स्पोर्ट्स मिनिस्टराक सकाळीं विचारलें तो सांगता आपल्याक खबर ना, तो स्पोर्ट्स ऑथॉरिटी ऑफ गोवा कडेन येना म्हणून. जी सुद्दां म्हणटा की आमी प्रायवेटायज करचे ना आतां म्हणटा, आमी म्हणटा ते सीसीपीक दितले. सीसीपी कडल्यान कितेंच रायटिंगान आयिल्लें ना की आपल्याक तो ग्राउंड जाय म्हणून, आनी तो मेंटेन कशें करतले. सो अल्टिमेटली जस्ट लायक हाव एवरी प्रॉपर्टी which is part of Panjim has been given to casino. Why जो ग्राउंड आसा तो खंय ना खंय तरी कसिनोकूच दितले, कारण ते एक रेस्टॉरंट आसा, ते पार्किंग आसा, एंड मे बी दे विल क्रिएट अ फॅसिलिटी फॉर ऑल दीस पीपल. सो जी लोकांचे जे आसा आज लोकांचो, हांवें आज तांकां सांगलें की आमी वी आर लायक शटलकॉक. आज गोंयकारांक आमकां शटलकॉक करून दवरले ह्या सरकारान. हो आमचो ग्राउंड, आमचो स्वाभिमानाचो ग्राउंड, आनी ग्राउंडा मजगती आसलेली सगळी एम्युनिटीज हे सरकार भाड्याक घालपाक हे उठलेले आसा. त्याच्या पयलीं तेंच्यांनी श्यामाप्रसाद मुखर्जीक भाड्याक घालपाक तेंच्यांनी केल्ले. सॉरी, श्यामाप्रसाद मुखर्जी स्टेडियमाक भाड्याक घालपाचें केल्ले. थंय आमी काँग्रेस पार्टी थंय वचून तेंकां जाप केल्ली. तेन्ना तेच्या नंतर ते शांत जाल्ले. तेंकां दिसता आमी सगळेच विकतले. एक शिटकावणी, काँग्रेस पार्टी हो कांपालचो ग्राउंड, जो लोकांचो ग्राउंड आसा, तो तुमकां लिजार दिवपाक आमी दिवचे ना. सांगे मतदारसंघात एसटी खातीर राखीव असले तरी भाजपाच्या उमेदवाराकूच तेंको दितलो अशें मंत्री सुभाष फळदेसाय हांणी स्पश्ट केलें. हांवें मंत्री वा आमदार जावपा खातीर जल्म घेवंक ना. पक्ष म्हाका जी जापसालदारकी दिता ती हांव मान्य करतलो आनी पक्षान वेंचून काडिल्ल्या उमेदवाराच्या फाटल्यान उबो रावतलो असो मंत्री फळदेसाय हांणी सांगलें. As a matter of right, they will ask for a reservation. So it is not against me. म्हजे मतदारसंघान भितर काम करपाचें हांव सोडचो ना. जर म्हाका तो मतदारसंघ जर रिजर्वेशन जालें जर जायत, BJPचो जो कॅन्डिडेट आसा ताचे बरोबर रावन हांव ताका निवडून हाडटलो. बिकॉज हांव इनबॉर्न मिनिस्टर आमदार जावपा खातीर जालो ना. हांव जे म्हाका जबाबदारी पार्टी दिता ती पार्टी घेतलो. तांचे भितरलो कोण कॅन्डिडेट म्हाका पार्टी दिता, आय वील बी फुल्ली विथ देम. पावसाक कळाव जालो तरी उदकाचो उणाव जावचो न्हय म्हणून मे म्हयन्यांत धरणांनी उदक साठोवपाची तजवीज करतले. हे खातीर खासा येवजण तयार जातली अशें उदका स्त्रोत मंत्री सुभाष शिरोडकार हांणी सांगलें. बेकायदो बोरवेलींचेर ऑगस्ट सावन कारवाय सुरू जातली अशें तांणी सांगलें. तांचेर आतां मुखाल्ले म्हणजे ऑगस्टांतल्या वगैरे थोडे एक्शन सुरू. हांव पर्सनली अगेन्स्ट बोरवेल, कारण उदक जे आसा पळय मोठे. आनी आतां सांगता आय एम कमिंग आउट विथ अ सच ए स्कीम. आमचे डॅमा हेच्या मुखार कमीत कमी 2 ते 3 म्हयन्याचें उदक मे म्हयन्याक उरतलें. आय एम कमिंग आउट विथ दॅट स्कीम. म्हणजे कितें उदक तयार करपाचें न्ही, उदक साठोवपाचें. आनी आय टेल यू माय प्रिंसिपल दीस इयर फॉर माय एंटायर स्टाफ इज अ वॉटर मॅनेजमेंट. वॉटर मॅनेजमेंट हें तत्व घेवन आमी काम करता. आनी ह्या तत्वाचेरच हांव तुमकां सांगता, आमगे डॅम जे आसा पळय विशेश करून सानावली डॅम आनी अंजुना डॅम, ह्या दोनूय डॅमांनी
कमीत कमी सालावले तर कमीत कमी 2 ते 3 महिने उदक उरतालें इन द मंथ ऑफ मे, जेणे करून लोकांक तो प्रश्नच येवचे ना उदक आसा काय ना, उदक आसा की ना. सो पावस येता म्हणल्यार तुमच्याकडे प्रबंध नासतलो. एक्झॅक्टली दॅट वॉट आय सेड. थँक्यू. IIT गोंयांत येता ताचे कडेन कोणाक कसलोच प्रॉब्लेम ना. कांय गांवचे लोक मुखार येवन ताका विरोध करतात, तांकां आमी समजायतले. श्रद्धा तिगोवन दवरपा खातीर कितें करचें तें कोणें दुसऱ्यान म्हाका सांगपाची गरज ना, अशें वीज मंत्री सुदीन ढवळीकार हांणी सांगलें. IIT येता म्हाका तरी इश्यू म्हणटच काही गांवकरी लोक मुखार सरले तांकां IIT नाका, पूण तांकां आमी कन्विन्स करतले. जाताले कन्विन्स ते पूण इतले लोक कित्याक येता थिंगा? इट इज अवे फ्रॉम दॅट. तशें लागीं कांय ना. ते कोण अपोज करता ते म्हणटा की कोण जाय म्हणटा तांणी थंय दादाच्या घुमटे कडेन येवचे आनी नाल्ल घेवन सांगचे अशें बीन तेंच्यांनी आव्हान. म्हाका कोणीच देवा कडेन कितें करपाक जाय किंवा सांगपाक जाय हें कोणीच म्हाका सांगपाची गरज ना. आय एम वेल अवेर ऑफ दॅट. हांव इतलेंच जाणा आमची संस्कृती आनी आमचें सगळें आमी सांबाळपाक जाय आनी तेंच म्हाका आवय बापायन शिकयलां आनी तेंच हांव फुडें करता. कारापूर सरवण गांवांतले 7 पारंपरीक रस्ते मंजूर आराखड्या प्रमाण उक्ते आशिल्ल्याचें संबंदीत डेव्हलपरान उच्च न्यायालयात सांगलां. ताची नोंद न्यायालयान घेतल्या. मात प्रत्यक्षात हे रस्ते शेतकारांक वापरपा खातीर उक्ते ना जाल्यार तांच्यांनी फुडले सुनावणेची वाट पळयनासतना बेगोबेग न्यायालयात दाद मागची, अशें न्यायालयान स्पश्ट केलां. फाटल्या 3 म्हयन्यां सावन बेकायदेशीर संरक्षण वणटीक लागून शेतकारांक तांच्या शेतात प्रवेश करपाक मेळना, असो आरोप ह्या प्रकरणात केला. साखळेची नगराध्यक्ष सिद्धी प्रभू हांणी आपल्या पदाचो राजिनामो दिला. हेर वांगड्यांकूय नगराध्यक्ष पदाची संद मेळची ह्या हेतान आपणे स्वताचे इत्सेन पदाचो त्याग केल्ल्याचें तिणें स्पश्ट केलां. नगराध्यक्ष म्हणून काम करतना शाराचे उदरगती खातीर विविध उपक्रम आनी प्रकल्प राबोवपाची संद मेळ्ळी. मुख्यमंत्री आनी भाजपाच्या संघटनेच्या सहकार्याक लागून नगराध्यक्ष म्हणून प्रभावीपणान काम करपाक मेळ्ळें अशें तिणें सांगलें. आयज 2 वर्सान हांव चेअरपर्सन म्हणून रिजायन जाता. खूब सुंदर आसलेलो टर्म म्हजो. विथ द हेल्प ऑफ ऑनरेबल CM सर, कावन्सिलर साखळेकार कितें करता ताका सदांच प्रेज आसलेलो. पण म्हाज्या बरोबर बरीचशीं बायलां आसा, प्रत्येकाक दिसता त्या चॅरीचेर केन्ना तरी आपुणूय ते म्हणजे चेअरपर्सन जावचें. इट्स ऑनरेबल CM सर सदांच स्वयंपूर्णतेचें उलयता. सो तुमच्या सगळ्यांच्या आशिर्वादान हो टर्म सोंपयता. पण तरी टर्म जरी सोंपलो तरी म्हजो जो अनुभव आसा काम करपाचो किंवा काम करपाचें म्हजें एन्थुजियाजम आसा साखळेकारां खातीर तें तशेंच उरतलें. आनी सदांच नेक्स्ट चेअरपर्सनाक जायती मदत सगळ्या डिपार्टमेंटांनी वचपाक जाय, खंय कितें करपाक जाय. कित्याक एक तें सगळें शिकपाक ना म्हटल्यार तुमकां 6 म्हयने वता आनी तांकां तें हांव शॉर्टकट करून दितलें. वॉट एवर जी म्हजे कडेन हांवें ट्रिमेंडस अनुभव घेतलो तो अनुभव हांव सगळ्यांक दितलें आनी साखळेकारांची अशीच परत तशीच सेवा करतलें. देव बरें करूं. दक्षिण गोंय पुलीस मुख्यालयाच्या फाटल्यान आशिल्ल्या वाठारांत जायत्या वर्सांच्यो अपघातग्रस्त आनी जप्त केल्ल्या दुचाकींचो व्हडलो सांठो पडून आशिल्ल्यान हो वाठार भंगार अड्डो जाल्ल्याची कागाळ जाफर बुधानी ह्या नागरिकान केल्या. 50 परस चड दुचाकींनी ही सुवात घेतल्या. ताका लागून पुलीस कर्मचाऱ्यांक आनी थळाव्या लोकांक पार्किंगे खातीर सुवात मेळना. पावसाच्या दिसांनी ह्या वाहनांत उदक जमून मच्छरांची प्रजनन सुवात वाडटा, जाका लागून भौशीक भलायकेची समस्या निर्माण जाल्या. देखून संबंधीत प्रशासनान ह्यो गाडयो काडून सुवात पार्किंगे खातीर उपलब्ध करून दिवची अशी मागणी थळाव्यांनी केल्या. लास्ट गेले ते म्हयन्यान 2 म्हयने पयलीं सुद्दां सांगलें हांगा गार्बेज अशी उडयल्या, वेस्टेज उडयल्या, लोकांची एक्सिडेंटां बायक आहा कडमेल्या, सगळे प्रॉब्लम डिफिकल्टी क्रिएट जाले. आनी आतां पावसा पयलीं हांवें सांगिल्लें पावस येतकीर डेंगू बिंगू जातलें म्हणून. आतां ती परिस्थिती जाल्या. हेजेर मातशें कितें तरी एक्शन घेवपाक जाय. पुलिसांक सुद्दां म्युनिसिपालिटी कंप्लेंट दिवपाक जाय बाबा अशें प्रॉब्लम आहा. आनी हांगा क्वॉर्टर्स आहा, भुरगीं आहा, फॅमिली आहा पुलिसांची, DYSP SP सुद्दां हांगा रावता, PI रावता. मेन कलेक्टरान बी सगळे मातशें कळपाक जाय. हेजेर कितें बेगीन ते बेगीन एक्शन घेवपाक जाय. आनी जे एक्सिडंटची बायक आहा ते व्हरून कुकोडी तरी प्लेस आहा, कुकोडी तरी शिफ्ट करा न्ही. अशें पळोवपाक येयलें हांगा दिसता मडगांव आमी ना म्हणून दिसता. लोकांक कितें दिसता हे
सामकें डेंगू आनी उदक बी भरलें अशें सगळें आख्खें हें जावन अशें दिसता मडगांव पावलें म्हणून अशें दिसता. म्हाका बरें दिसना. आनी हांगा कितें आहा मेन म्हणटा पुलिसांक सुद्दां पार्किंग करूंक मेळना, पब्लिकाक सुद्दां आनी कितें कोणाक कंप्लेन दिवपाक कितें येवपाक जाल्यार तेका पार्क करूंक मेळना आनी जागोच ना पार्किंगाक मेन म्हणटा ती. मातशें तेजेर लक्ष घालपा जाय तेंच्यांनी सगळें आनी PSP सुद्दां लेटर करपा जाय. म्हापशें अडफड्या दुर्घटना जाल्ल्या बर्च बाय रोमियो लेन ह्या नायट क्लबाक उत्पादन शुल्क परवानो मेळोवपा खातीर कांदोळेच्या भलायकी केंद्राचो बनावट हरकत ना दाखलो तयार केल्लो. ह्या बनावटीच्या प्रकरणात म्हापशें पुलिसांनी क्लबाचे धनी लुथरा भाव आनी अजय गुप्ता सयत वट्ट 5 जाणां आड म्हापशें न्यायालयात आरोपपत्र दाखल केलां. तशेंच 50 साक्षीदारांचे साक्षी सयत 2306 पानांचें हें आरोपपत्र आसा. लंच टायम बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव समिता तुमचो निरोप घेता. आनीकूय खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक TV. मध्यान राती ते फातोड मेरेन आणि फातोड सावन सकाळ मेरेन गोंयांत कितें कितें घडलें पळयात 10 वरांचेर सकाळच्यो खबरो बुलेटिन लायव्ह. गोंयच्या गांवगिऱ्या वाठारांतल्यो तशेंच मुखेल शारांतल्यो महत्वाच्यो खबरो दर दिसा सकाळीं 11 आनी 12 वरांचेर. आवाज गोंयचो बुलेटिन लायव्ह. दनपार मेरेनच्या मुखेल खबरांचो नियाळ घेयात लंच टायम न्यूजात दर दिसा दनपारच्या 1 वरांचेर गोमंतक TVचेर लायव्ह. गरमागरम चाये वांगडा पळयात दिसभराच्यो गरम खबरो.